जेन्ना यंग जनरेशन जे असता तेन्ना ह्या युथाक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी असता की बाबा तुमचे काम कितें, तुमकां जल्माक कित्याक लावून घातल्या. कित्याक जेन्ना तुम्ही समाजान वावुरतात, जगतात सगळे, पण कशें जगप हे इम्पॉर्टंट असता. आणि दुसऱ्या खातीर जगप हे व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. स्वता खातीर सगळेच जगतात, आणि जर प्रत्येक जण जर आपापलो जर विचार करपाक लागलो जाल्यार तुम्ही समाजात जे उदरगत पळयता ती उदरगत घडची ना. माझे नाव वैष्णव सावंत, हांव डॅनियलाचो क्लासमेट. तर आयज हांगा जे पार्रा यूथ विंग सुरू जाल्लो आसा तेज्या खातीर हांव सगळ्यांक कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणटा. कित्याक ते सगळेच भुरगे हांगा एक जावन ह्या पार्रा गांवा खातीर फुडें चल्लेले आसा. तशेंच सगळ्यांक भुरग्यांक हांव सांगूंक सोदता एक की काम करता आसतना सिन्सियरिटी आनी हॉनेस्टी दवरपाची गरज आसा. आनी दुसरें म्हटल्यार क्रिटिसिजम ही जातात, प्रत्येक लोकां कडल्यान क्रिटिसिजम जाता, लोक कितें ना कितें म्हणटाले, पूण केन्नाच फाटीं पळोवंक जायना. आनी फाटीं पळयनासतना तुमी काम करपाची गरज आसा. आयज आमी सगळ्या युथा खातीर बरीशी मिटींग दवरलेली. सो सगळे यूथ फुडें येवन आमी एक बरीशी मिटींग घेतली. हांव तशेंच सगळ्या गोंयान मागता की सगळ्यांनी युथान फुडें येवन बरी इनिशिएटीव घेवची आनी सगळ्या युथाक फुडें काडचें. आनी फुडें आमी फुडें सरोन भुरगे फुडें सरोन यूथ गोवा चलोवपाक जाय. त्या खातीर सगळेच भुरगे फुडें सरोन सगळें हें करपाक. पोरणाचे सगळे विलेज आमचे भुरगे खूप लार्ज क्वॉन्टिटीन जमा झालेले हांगा. आणि डेनरान इनिशिएटीव घेतला हो पार्रा यूथ विंग. आय एम व्हेरी एक्सायटेड, खूप हॅपी आसा बिकॉज डेनरान इनिशिएटीव घेतला म्हणून. बिकॉज हेची खूप गरज आसा आमकां यंग युथाची. कित्याक आमचे गोंयचे जे यंग यूथ आसा एट द मुवमेंट डिफरंट वे डायवर्ट जालेले आसा. सो ड्यू टू नो सपोर्ट म्हाका दिसता हो बरो व्हडलो प्लॅटफॉर्म आहा तांकां. हेज्या थ्रू जे कितें तांकां कितें इनोवेटीव कितें आयडियाज आसा कितें आसा ते कॅन प्लेस हियर. तांकां तेंचो डेनराचो सपोर्ट आसा, प्लस आनी तिजे साथीदार आसात ते वावुरतात. आनी म्हाज्या हिसपान म्हाका दिसता ह्या सगळ्यांनी नॉट इवन विलेज फ्रॉम पार्रा विलेज, गिरी विलेज जावं सांगोळडा वेर एवर थंयसून येतात जे आमचे भुरगे आसा. सो व्हेरी गूड इनोवेटीव आयडिया बाय द डेनियल. हांव तांकां मना पासून थँक्यू म्हणटा. आनी दीस इज अ व्हेरी गूड प्लॅटफॉर्म फॉर द यंग यूथ. कितें जर तांकां लॅकींग जाता कितें ना, सोशल इश्यूज ना मॉरल इश्यूज जावं अशें कितें लॅकींग आसा जें तांकां मेळना पावना, थ्रू दॅट दे वील प्रॉस्पर इन लायफ, जाल्यार ही वॉज द मंच तांणी तयार केल्लो आसा. म्हाज्या हिसपान दीस इज द बेस्ट. आनी म्हाका दिसता अशे भुरगे जे हांगा जमलेले आसा तेंच्यांनी पार्ट घेवन तेंचे मना पासून हे पार्टिसिपेशन आसून हे युथाचो फूल फायदो घेवन तेंच्यांनी फुडें सरपाक जाय. हांव देव बरें करूं म्हणून सोदता तुमी हांगा येयलात म्हणून. आमचे पर्रा आमचो एक एम आशिल्लो की सगल्यांक आमच्या युथाक एक प्लॅटफॉर्म दिवपा खातीर. आनी आयज जे आमचे यूथ आमचे प्रोग्रेसीव आयडियाज फुडें हाडटले जाल्यार आमकां एक प्लॅटफॉर्म जाल्लो. आनी आयज आमी पर्रा यूथ विंग हाजी आमी उक्तावणी केला. आयज आमचे गांवांनी म्हाका हे दिसता की खूब जाण आमच्या युथा कडेन प्रोग्रेसीव आयडियाज आसा आनी इश्यूज आसा, पूण एक प्लॅटफॉर्म ना. आनी हे आमी फुडें व्हरोन म्हाका हे दिसता की आयज आमचे हिंगा पर्राचेच यूथ एकठांय जावंक ना. आमचे पर्राचे सोडून गिरीचे वा आमचे वेल्ला कांट्याचे, नागवाचे, कलंगूटचे आनी आमचे म्हापसाचे सुद्दां यूथ हांगा येयल्ले आसा. आनी आमकां दाखोवन दिता की यूथ फाटीं सरनात म्हणून, यूथ फुडें सरोंक सोदतात. आनी हेजे खातीर आमकां सगळ्यांक ग्रासरूट लेवलाचेर काम करूंक जाय जाल्यार वांगडा करचें पडटलें. आनी आमचो गोंयचो फुडार जो आहा तो बरो आसतलो. कित्याक वी वील ऑल वर्क टुगेदर.